समट आणि सावाला मात्र कितल्या चड क्रिस्तावांक दगदवणी दिले की तितल्या चड तांचो संख विस्तारलो पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती आणतो पवित्र पुस्तकांत आपोस्तालांच्या कृत्यान धर्मजांच्या कृत्यान दगदवणेक लागून लोक सगळ्यांनी शिंपडलो गेल्ल्या कडेन तांणी स्वार्थ परगट केली तशें आसतना आतांच्या काळारी दोगदोणी आसल्यारी पवित्र सभेंत क्रिस्त परजळटा आमच्या गांवांत तितलो परजळना जाल्यार थोड्या गांवांत म्हणी चड परजळटा आतां ताची सकत दुसरीच विशेष सकत तो आत्तां हांगा आसल्यार आतां थंय आसा 3-4 कडेन आसूंक साद आसा 1000 कडेन सांगूंक आसा सर्वव्यापी जावंक साद आसा तस जाल्यार कुडी देव आमकां दिता जेजू क्रिस्त कस जाल्या परिस्थितींत चड परजळटा की म्हणून म्हळ्यार खंयच्या कडेन कांय चॅलेंजीस नात बगर सकडी सपोर्टीव आसा आनी ताज्या उपरांत आनी एका कुशीन काले म्हणून सांगल्यार मस्त कश्ट आसा ते जाल्यार ह्या दोन परिस्थितींनी जेजू खंयच्या कडेन चड परजळटा थोड्यांक खंयचेपणी इल्ले उण आसतात देखून संपूर्ण 100% सारको मनीस कोणी ना आमचे नॉर्मल सुमार 80% 85% कोणा सकड 100% नॉर्मल म्हणल्यार कोणी आसात की म्हणून गोतून आसले जाल्यार हांव तोल्याक पळोवन मान बागयता कोणी ना कोणी ना समट आणि सावाला भाऊ भयणीनो आदल्या अंत्यांत आमी पवित्र सभेच्या आस्ती बदका विशयांत दान धर्मा विशयांत आमी समजल्ल्या जाणा जाल्ल्या आनी गवळी बापाने आमकां भोव अर्थभरीत रितीन समजोवच्या रितीन आमकां जबाब दिल्ले आज आमी आनी मुखार वचून जिवंतपणांत आमी कशें आसतले आमच्या भोंवतणी आशिल्लीं मनशां तांची आमी वळख धरूंक शकतले की सर्ग आनी संवसार अखेर जायत पूण म्हजी उतरां सरची नात असल्या सवालांक आयच्या अंक्यांत आमकां जबाबी मेळटले राखून रावा आमी सेमिनारांत शिकता आसतना आमकां अशें म्हणटाले काले म्हणटा जाल्यार देर इज नो इवील एज सच वायट ना वायट म्हूण सांगल्यार बऱ्याचें गैरपण इज एबसेंस ऑफ गूड इज इवील म्हणून आनी तशेंच काळोख म्हणलो ना उजवाडाचें गैरपण काळोख म्हणून पूण आमकां आमच्या भोंवतणी पळयतना आमकां सबार संगती पळोवंक मेळटात काले म्हूण सांगल्यार उत्तर दक्षिण प्लस मायनस आनी ताज्या उपरांत जाल्यार सबार संगती आसात दीस रात आनी अशें आसात तशें म्हणटा आसतना हें आमचें लॉजीक कालें शिकयल्लें आसा त्या अर्थान आमी चिंतचें जाल्यार इवल ह्या आमी आमच्या भाशेंत उपयोग करता सैतान देवसार अशें परा तें देवाचें गैरपणगी ह्या कोण म्हणलें तें सर्गीच्या राजाचें गैरपणगी आनी एका रितीन सारचें जाल्यार डू इवील अँड हेल एक्झिस्ट म्हळ्यार सैतान म्हणलो आसा गी आनी कोण म्हणलें आसा गी म्हणून एक सवाल म्हजें वय आतां इवील वा खोटेपण वायट म्हणटा हांव वायटांत पडलो वायट म्हणटा हांव आमच्या बापांत आमी म्हणटा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आंबोक शिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पाप साहेबान ताचे वयच्यान दिल्लो उल्लेख करन आतां डू नॉट एबँडन टू टेम्पटेशन म्हणून आमकां ताळणेन पडोवच्या वेळार सोडनाका म्हणून बट डेलिवर अस फ्रॉम इवल ते पाप साहेब म्हणटा डेलिवर अस फ्रॉम इवल म्हळ्यार डेलिवर अस फ्रॉम द इवल वन खोट्या सत्तेतावन म्हाका राख म्हणून आमी हरी एका आमच्या बापांत म्हणटा जाल्यार जेजूक देवाच्या पुताक कळीत आसा खोटेपण आसा ती एक सकत ती देवाच्या विरोध ताची वळख जाय जाल्यार बायबल वाचचें ती आसा जाल्यार ताची जेजूक सुरूक ताळणे हाडून आयिल्लो तो सर्पाच्या रुपार येवना आज हांव येताना एका सर्पाच्या रुपार या जीवदाळीच्या रुपार आयिल्लो पूण जेजूक ताळणे आयतना कशें काय मनशाच्या रुपार आयिल्लो जावंक पुरो 3 ताळणे हाडून आयिल्लो आज हांव येवे की एक ताळणी देवाक अविधेय जावंक
वय तुम्ही देवा बरी जाय जाल्यार फळ खाया, देवाचे उपदेश पाळी नाकात म्हणून. आनी ताचें उतर आयकलें, देवाचे खुशी मोडली. आनी ताचो फायदो देंवसराक फायदो ना, आदाम एक नश्ट जालो. वय वय मनशा कुळाकी नश्ट जालो म्हणटा आमी. सैमाचें पाताक आयलें आनी ताच्या मारिफात पातकाची ओडणी आयली. खोटेपण देंवन ते आसा. वय मोरयेक मात नातल्लें देखून ती निश्कळंक कथावीण गर्भी संभाव. देवान तिका आड आयलें तें पाताक येवचें तो वसो, कित्याक म्हळ्यार देवाच्या पुताक जल्म दिवच्याक. खंय तो खंय पळया एक ताची शिंकळच आसा देंवसराच्या एका उतरा सई घाल्ल्यान. आनी मोरयेन मानून घेतलें हांव कथावीण गर्भी संभाव. लुडसांत बर्नाडेटा कडेन सांगलें हांव कथावीण गर्भी संभाव. आदांवचें पताक म्हज्या थळा पांयां तळा येवच्या पयलें देवान म्हाका राखलां. कित्याक तशें जाल्ल्यान आमी आतां मोरयेक डिसेंबराच्या 8 तारखेर खोटेपण थंय मुसर वळोवंक सोडूं ना. आमकां बाचाव करच्या खातीर मोरयेक देवान तेदुळूच बाचाव केल्ली म्हणून. देखून खोटेपण म्हणलें आसा. आनी खोटेपण आसा खंयच्या खंयच्या तराचें. थोडें खोटेपण आमी दिसता पळयता नैसर्गीक खोटेपण. वा एक आवरायलें, ह्या भुंयकांपणी जाली, जगलाणें मारलें, मनीस मेलो, अवघड जालें, मनीस मेलो, तें खोटेपणूच. इवल इवल प्रायवेशन ऑफ गूड म्हणयेत बरेपणाच्या विरोध म्हणून. ताचें प्रायवेशन म्हळ्यार तें ना, गैरपण सारकें. तें एक तात्वीक फिलॉसॉफिकली सांगचें रे. तें एक स्कूल ऑफ थॉट म्हणयेत, वन स्कूल ऑफ थॉट. पूण पवित्र पुस्तक कशें पळयता, फिलॉसॉफीच्या मनीसच्या चिंतपाच्या दरीर मात पळयता की ह्या उगडापणाच्या रितीर पळयता. देवाच्या दोळ्यांनी पळयता मनशाक, देव ताच्या दोळ्यांनी पळयता. आनी तें ताणें उगडापें केलां. देखून आदांवच्या चरित्रेंतावन उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायातावन उगडापणाच्या ग्रंथा पर्यंत वेता आसतना अखेरीक थंय महान स्वरूप दिश्टीक पडटा. आनी स्त्रियेन जल्म दितल्या भुरग्याक गिळूंक म्हणून तयार आसा. आनी पेद्रूच्या पत्रान म्हणटा तुमचो दुस्मान देंवसार एका शिवा बरी गरज घालून कोणाक गिळचें गी म्हणून भोंवून आसा. तशें म्हणटाना तसली एक सकत आसा म्हणून. आनी जेजून साबार फावटी देंवसारा दवडायल्लें. देंवसारा दवडायल्लें. आनी जर हांव देवाच्या बोटान देंवसार दवडायता जाल्यार तुमचे मदें देवाचें राज आयलां म्हणून तुमी समजून घेयात म्हणून ताणें आमकां सांगलें. देखून असली एक सकत देवाच्या विरोध रावची, ताची वळख देवान जेजून आमकां दिल्या. तो सुरूतावनूच कुनिगार, तो मनशा कुळाक अपराधी म्हणून केदाळे अपराधीच म्हणून अपराध म्हण ते आसता. तो फोडकिरो, फोटींचो बापय अशें म्हणून जेजून ताची वळख सांगल्या. आनी तशें वळख सांगल्या मात न्ही ताचे तावन आमी पयस रावच्याक ताळणें तें सवा आमी आडाय जायी, ताच्या बुलोवण्याक पाठ करी जाय. देखून आमी बाप्तिस्मा वेळा म्हणटा सैतानाक आनी ताच्या करण्यांक आनी ताच्या बुलोवण्यांक तूं पाठ करताय गी पयलें सवाल तें. ताच्या उपरांत सर्पदूदरा बापाक, देवाक सर्पदूदरा बापा सर्ग आनी संवसाराचेर आसनाराक तुमी सत मानतात, तूं सत मानताय गी म्हणून आमी विचारता. पूण पयलीं आमी खोट्या संगतेक, खोट्या स्पिरिताक आमी पाठ करूंक आसा. देखून खोटो स्पिरीत आसा, ताची वळख जेजून आमकां बरी दिल्या. आनी थोड्यो ताची कामां कसलीं पळयतना कळटा. तो मोग वमच्या बदलाक द्वेश वमता, माणसुगी वमच्या बदलाक अनिस्कळपण आनी नागडेपण वमता. देखून पळयात दीस वेताना मनीस नागडे जावन येता. थोडे कडेन बायल्या गांवांत नूड बीचेस म्हणून समेत आसात. नूड बीचेस, नागडेपण, वस्तूर घालूंक नाका तांकां. कित्याक म्हळ्यार त्या गॅरेजीन त्या ह्या समाधीनी रावतले त्या आंगार वस्तूर दवरनासतले, विणगेर भोंवताले. खोटो स्पिरीत आंगार आयिल्ल्या वेळार मनीस वस्तूर पिनून काडटा. नागडेपण, अनिस्कळपण आनी आतां फोर्नोग्राफी हें एक देंवसाराचें साधन मनशाक देवातान पयस व्हरूंक. तूं एक फावटी त्या अश्लील चित्रां पळयते रावशी जाल्यार तूं ताका बली जायशी जाल्यार तो ताचें जनेल तें ताचो दारवटो म्हणयेत देवातान पयस व्हरूंक. देखून दुसरे वाटो आसात. द्वेश वमचें, खुनी करची, दुस्मानकाय घालची, मसोर करोवचो, मनशा विंगड करचें, एकवट आसल्या कडेन वांटे फांटे करचें, ताच्या काय नलयो वमचो म्हणटात, नलयो वमचो हें एका सैतानाचें काम म्हणटा जेजू नलयो वंपलो. तशें आसतना
खोटी संगत आसा देखून आमी क्रिस्माच्या वेळार म्हणटा हांव पवित्र आत्मो मनशा थंय आयिल्ल्या वेळार ताचें एक विशेष शेगूण या खालें देणें प्रेरक आत्म्यांक पारखुचें देणें म्हणून तुका आयिल्लें प्रेरण खंयच्या आत्म्याचें देवाच्या आत्म्याचें गी या खोट्या आत्म्याचें वा तुज्या आत्म्याचें तें पारखुचें देणें पवित्र आत्मा आमकां दिता आनी आमकां सांगता हें देवाचें उतर एकलो म्हणटा म्हाका देवान अशें सांगलां असलो असलो संदेश दिला हां पूण तो नीज जावन देवातान आयिल्लो गी पवित्र आत्म्याचो संदेश गी ह्या पवित्र आत्म्याच्या न्हय देवाच्या विरोधाचो संदेश आमी तें सोदून काडूंक पवित्र आत्मोंत आमकां कुमक करता देखून आमी देवसरा विरोध झुजोवंक पवित्र सभेन थोडीं हातेरां दिल्यान तें एक झूज आमचें झूज ह्या संवसाराच्या मनशांच्या विरोध न्हय आमचें झूज सांत पावल म्हणटा खोट्या सक्ते विरोध आत्मीक खोट्या सक्ते विरोध आमचें झूज आनी पवित्र सभेंत एक्झोर्सिझम म्हणून आसात एक्झोर्सिझम म्हळ्यार देवसार धांवडावची मागणें दोन तरांची आसात मागणी एक मायनर एक्झोर्सिझम म्हणून आनी एक मेजर एक्झोर्सिझम म्हणून मायनर एक्झोर्सिझम लियावन 13व्या पाप साहेबान बरयल्लें तें आसा तें खंयच्याय पाद्र्यापान ताका वर्द मेळ्ळ्या देखून तें हेरां मनशांचेर तें मागणें करयत देवसार धांवडावचें हांवें तें वापरलें आसा आनी साबार फावटी मनशांक बरेंपण जाल्लें हांवें पळयलां दोळ्या मुखार पूण मेजर एक्झोर्सिझम ताचो अधिकार आसतो बिस्पांक कित्याक म्हळ्यार आपोस्तलांक जेजून ती पदवी दिल्ली ताणें देवसार धांवडावची पदवी देवसार धांवडया पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा जेजून तांकां पदवी दिल्ली पेद्रून मेल्ल्याक जीव केल्लें पावलून मेल्ल्यांक जीव केल्लें देवसार धांवडयल्लें पिडाक गूण केल्ली आपोस्तलांक दिल्ली पदवी आतां ती पदवी कोणा कडेन आसा बिस्पां कडेन आसा बिस्पान ती खंयच्या एका याजकाक तो अधिकार दिवयेत ते मेजर एक्झोर्सिझमाक आमी आतां हे दोळुसो तें इंग्लीश भाशेंत लात्या भाशेंतल्यान इंग्लीश भाशेक थोड्याच तेंपा आदीं तर्जुमो केल्लो आसा पूण आमच्या दियेसीजेंत हे दोळ कोणायकी तो अधिकार हांवें दिवना तरी पूण तो अधिकार बिस्पा कडेन आसा असो जाल्यार मागणें करच्या खातीर आनी ताची जप्ती ताची रीत म्हजे कडेन आसा कोण आसा गी म्हण विचारलें तुवें आतां देवसाराकय दवरचें सरकार दवरूंक जायना कित्याक म्हळ्यार सरकार तावन तो बरो आत्मो आसलो बरो दूत आंजबडवो आसलो तो ताच्या हांकाराक लागून देवाक तो विरोध रावला देखून देवाक विरोध रावला देखून ताका भुमीक शेवटायला उगडापण ग्रंथांत ती आसा साम मिंगेल झगडटा काल पोर फेस्त आसलें मिंगेल ताचे कडेन झगडटा महान झूज जाता ताका धरणीक शेवटिला आनी धरणी रासच्या मनशांक तो नाडते आसा थोडो काळ तो नाडते आसतलो फातका ओडटा पूण ताका जेजून म्हणटा निमाण्या जडते वेळार दाव्याक आसल्यांक वसा तुमी शिराप पडलेले न्हू देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्याक म्हणून ससनाचो उजो आसा गी हें खाली एक फिगरेटीव गी एक सांकेतीक रितीन उलयता गी 2-3 दाखले दिवन हांव केर करता फातिमाच्या त्या तेगा भुरग्यांक जेसिंताक लुसीक आनी फ्रांसिसाक मोरयेन हाचे तिचे हात उक्ते करतना भुमी उक्ती जाल्ली पळयली आनी व्हड एक उज्याचें कोंड पळयलें आनी लुसी सिस्टर लुसी विवर्सिता उज्याच्यो जिबो उजो बग खर्न व्हड सडसो आनी आत्मे पडचे त्या उजार पडचे ती पळयता आनी म्हणटा ती भुरगीं रडटात किकराट मारतात आमकां कोणांतले रात म्हणटात आनी मोरयेन मागणेचें केलें हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बोगसी कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेज तत्व्याक चड कर तुज्या काकुळटीच्या अदीक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पाय मोरयेन तें मागणेचें केलें आमी तेरसा वेळार म्हणटा कोण आसा म्हणून मोरयेन स्पश्ट सांगलां आनी त्या खातीर भुरगीं दिमबेर त्या पात्राट्या सुवातेर दिमबेर वचून प्राजीत करतात पदक्यांक बचाव करच्या मनशांनी कोणाक पडनाशें प्राजीत करतात मागतात कोणायकी घालनाका आतां म्हणून आनी एक दर्शन मेळ्ळें फावस्तिना कोवाल्स्काक जेजूची दैवीक काकुळटू परगट केल्ल्याक तिकाय जेजून एक दर्शन दिल्लें कोण आसा आनी साबार जण थंयसर येवन पडते आसात म्हणून साबार जण पळयतात देवाच्या राजाक वेच्यांचो संख भोवशे उणें जाते आसा आनी कोणाच्या कुशीन रुंद दरवट्यांतल्यान वेचे चड आसात अशीर दरवटो
कोणायकी नाका जाला जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव दार, हांव अशीर दरवटो, अशीर दरवट्यांतल्यान गेल्ल्याक ससनाच्या जिवितां येतात. मस्त जाणां ससनाचें जिवीत नाका, रून दरवटो सुलाबायचो सुखभोगाचो विस्तार जाल्यार प्राजीत ना, दंडवणी ना, सॅक्रिफीस ना, फकत मजा जाल्यार ती खंयसर पावतीत. देखून देवसार आसा पापसाहेबान गावदेत एक्झुल्ता ते म्हणल्या पत्रांत बागेवन पण खंयच्यान आटापून आसा गे म्हणल्यात ह्यो सांगते विशय सांगला. ही एक काणी न्हय, सत्राय करा. देवसार आसा, हेमकोंड आसा, आमी झुजोंक जाय थंय वचनाशें. देखून देवाची कृपा आमकां जाय आनी देखून सत्राय सांबाळची बरी. पवी सभेच्या चरित्रांत सुरविल्या 3 शतमानांनी आमी पळयल्यार मस्त दगदणी आसले क्रिस्तांवांक. एक तर तांकां हुलपावचें, तालवारीन जीवश मारचें, सिंहां काण जावन दिवचें, नमणे नमणेचे चित्रहिंसा तांकां दिल्ले पळोवंक मेळटात. तरी पूण मस्त जण तांचे ते आकर्शीत जातले. रायाचें चिंतप असले चित्रहिंसा दिल्ले वरवीं तांचे बळ मोडचें आनी त्या भायर हेरांनी क्रिस्तांव धर्माक येनाशें तांकां बेश्टावचें हें पुरो. एक फावटी 3ऱ्या शतमानांत कॉन्स्टंटीन राय आयल्या उपरांत ताणें क्रिस्तांव धर्माक मान्यता दिली, राज्य धर्म जालें. ताज्या उपरांत क्रिस्तांव धर्म पवी सभा मस्त वाडली, बळ मेळ्ळें आनी त्या भायर कोणी दगदणी दिता म्हणली भिरांत नातली अशें प्रमाणे जालें. आयच्या काळार अशेंत थोड्या जाग्यांनी देशांनी आमकां पळोवंक मेळटा क्रिस्तांवांक दगदणी मेळचे आनी तें पुरा. थोडे फावटी अशें सांगलें आयकलां, कांय म्हूण सांगल्यार असलो सरकार आसल्यार बरो आसलो म्हूण सांगल्यार थोडे सरकार बरे आसनात क्रिस्तांवांक अशें म्हणून. जेजू क्रिस्त कसल्या परिस्थितींत चड परजळटा गे म्हणून म्हळ्यार खंयचे कडेन कांय चॅलेंजीस नात, बगार सकडी सपोर्टीव आसा आनी ताज्या उपरांत आनी एका कुशीन कांय म्हूण सांगल्यार मस्त कश्ट आसात. जाल्यार ह्या 2 परिस्थितींनी जेजू खंयच्या कडेन चड परजळटा म्हणलें सवाल म्हणजे. ओके, सुरविल्ल्या 3 शतमानांनी नीज जावन प्रत्येक जावन निरो चक्रवर्तीच्या उपरांत सुमार 64-65 दिसवे उपरांत क्रिस्तांवांक मस्त दगदणी मेळिल्ली चरित्र आमकां सांगता. आनी ताळ्या ल्हान भुरग्यांनी सयत बावट उसरलो आसा. थोड्यांचे गमटी कातरली, थोड्यांक उजार पायलें उडल सांत लॉरेसाच्या विशयान सांगलें, थोड्यांक बांदून उदकांत बुडोवन दवरचें आसलें, थोड्यांक बाले मारचे आसले, कितें सकड सान सेबास्तियांक ह्या थोड्या संगती आसात. सुरविल्ल्या पवी सभेंत मस्त दगदणी आसली खंडीत जावन आनी 313 इसवेंत कॉन्स्टंटायन रायान ताका जेजूच्या कुर्साचें दर्शन मेळ्ळ्या उपरांत तो एका झुजा भायर सरलो, सोलोवन येतालो. एक दीस दर्शन जालें, मळबार एक कुर्साचो गुर्त मेळ्ळो ताका. ह्या गुर्तान विशीं जाल्यार तूं जिखतलोय म्हणून. देखून त्या सपनान त्या दर्शनाक ताणें मान्यता दिली. ताच्या कुरवाचेर, ताच्या रथाचेर ताणें खुर्साचे गुर्त दवरले आनी झुजाक गेलो, तो जिखलो. ताच्या उपरांत तो फातयेलो जेजू खरोच आसा आनी ताचो कुरीस बळादीक हातेर अशें म्हणून 313 इसवेंत 313 इसवेंत इडिक्ट ऑफ मिलान म्हणून एक आज्ञा दिली. ताच्या उपरांत क्रिस्तांवांक दोगदोंचे रावयचे म्हणून एम्परादोरान वा चक्रवर्तीन आज्ञा दिल्या उपरांत ताच्या उपरांत आयिल्ल्या रायान थियोडोशियस रायान आनी ते आमच्या ताच्या राजाचो राज्य धर्म आनी केलो, विस्तारलो. मागीर ताच्या उपरांत बिस्पू इल्लेशे व्हडले अधिकार दिलो तांकां आनी ताच्या उपरांत अधिकार दितना पवी सभेंत इल्लें कोटेपणी आयलें. चड अधिकार आयिल्लेंच नीज कित्या खातीर जेजून पवी सभा घडली. वसा सगळ्या संवसारार कांय पोतें व्हरी नाकात, चिरी व्हरी नाकात, बुती व्हरी नाकात, 2 जोड वस्तू व्हरी नाकात. ती दुबळी काय वचोन तसो वैभव आयलो, व्हडलीं बिरुदां आयलीं, सकड आयलें तुमी जाणात चरित्रेंत. देखून केदळ चड सुशेग आसा की थंयसर पवी सभा परजळना, ताच्या बदला ताचो परजळ उणें जाता. क्रिस्ती चड परजळना, मनीस थोडे परजळटा, थोड्या तेंपाक मागीर ते एक कितले वयर तितले सकयल पडटात आमी जाणा. तशें म्हणटा आतांच्या पवी सभेंत तसली दगदवणी ना म्हणून न्हय. म्हाका उगडास आसा जुआंव पावल दुसऱ्यांनी हे फुडें सांगलें, सुरविल्ल्या 3 शतमानाच्या की चड जणांनी
चड जाणांनी 20व्या शतमानान जेजूक साक्ष दिल्या म्हणून हा तितले चड जण मेल्यात. नाझी सरकार आसल्या वेळार हा कम्युनिस्ट सरकार आसल्या गांवांनी क्रिस्तांवांक हजारांनी लगड काडिल्ले दाखले आसात. हांव थोड्या गांवांची नांव सांगत जाल्यार हे आयडियोलॉजी पळयता. खंयसर आयडियोलॉजी आसा, खंयची एक आयडियोलॉजी, वय ती आयडियोलॉजी जिशी मारता. हा मनशांक नाझिझम जावं पुरो, कम्युनिझम जावं पुरो, इजम्स खंय जाता इजम्स, त्यो आयडियोलॉज्यो जिची मारतात. आतां आमच्या भारतांत ती, आमच्या संवसारांत ती दुसऱ्यो आयडियोलॉजी आसात त्यो ज्युशी मारतात. आनी खंयसर ज्युशी मारतात, खंयसर नाच करतात, आनी एकल्याचें बरेंपण करिनात, आनी एकल्याचें बरेंपण पळोवच्या बदला ताका निर्नाम करूंक पळयतात, थंयसर देवसार राज करता म्हणलें स्पश्ट. देव थंयसर ना, देवाक जागो ना. तरी पूण देवाक कोणें सलवयल्लें बरी ना. मार्तिरांचें रगत क्रिस्तांवपणाचें बी तेर्तुलियनान सांगलें. वय 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 मार्तिरान कितले चड क्रिस्तांवांक दगदवणी दिली की तितले चड तांचो संको विस्तारलो. पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती पवित्र पुस्तकांत आपोस्तालांच्या कृत्यान, धर्मजांच्या कृत्यान दगदवणेक लागून लोक सगळ्यांनी शिंपडलो. गेल्ल्या कडेन तांणी स्वार्थ परगट केली. तशें आसतना आतांच्या काळारी दगदवणी आसल्यार पवित्र सभेंत क्रिस्त परजळटा. आमच्या गांवांत तितलो परजळना जाल्यार थोड्या गांवांत म्हणी चड परजळटा, खंडीत परजळटा. ओके खंय चड दगदणी आसा थंयसर बावट उसारूंक आनी पासारूंक चड धैर्य मेळटा, चॅलेंज करता. म्हाका गुत्ता व्हिएटनामांत कम्युनिझम सरकार आसतना आतां थंयसर म्हज्या सांगत आसले म्हणटाले इगर्जेंत रावूंक जागो ना म्हण लोकांक. पाद्र्याप जावनचे सामको सत्य आसा. हां थोड्या गांवांनी खंयसर चड दगदणी आसा की थंयसर विशेश चॅलेंज काडून लोक बावट उसारतात. तांची थोडीं पत्रां तुवें पळयल्यार MEP पाद्र्यापांची, तांचे थोडे पत्रां बरयल्लीं, तांकां ज्यूश मारल्यो रिती व्हिएटनामांत. आनी तुवें पळयशें जाल्यार फ्रांसांत एक मार्टर्स रूम म्हण आसा, एक फावटी हांव गेल्ले जाल्यार पळयलें हांवें. तांकां खंयच्या सकट रितीन 4 हातांक आनी पांयांक व्हडल्यो दोरयो बांदून धरून वोण कुडके करचे तशें प्रमाण. पूण व्हिएटनाम आतां कांय दुबळें जावना तशें म्हणून. व्हिएटनामांत कितलो की चड क्रिस्तांव संको चड ते आसा, चड आनी चड. देखून लाओस, कॅम्बोडिया, व्हिएटनाम, कोरिया क्रिस्तांव जाला जाल्यार ह्या दगदणेच्या मारिफातच क्रिस्तांव जाला. सावथ कोरिया. आनी ते लायिकांनीच बावार्थ परगट केलो. चीनाक वचून बावार्थ समजून काण घेवन येवन लायिकांनीच तरणाट्यांनीच बावार्थ परगट केलो. तशें आसतना संवसारांत कशी चरित्रां बदलता, जे देव तशें काम कशें करता तें भोव विस्मीत तें. पूण आमी बावार्थान सतमानूंक जाय, सोमी आसा आनी ताचें राज कोणेंय नाश केल्ले बरें ना. पाताळाचे दरवटे ताचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. तशें पवित्र सभाय देवाच्या राजाची कुणां ती संपूर्ण नाश करूंक कोणाच्यांनी जावचें ना. नाश करची जाल्यार आमच्या बिस्पांनी, पाद्र्यापांनी, पापसाहेबांनीच करीचे, आमीच आनी बावार्थ्यांनीच करीचे आमच्या पातका निमती. दुसऱ्या सक्तींक तितली तांक ना. आमीच अविश्वासी जावन ती नाश करीचे शिवाय म्हळ्यार आमीच नाश जाता. पूण देवखंडीत ती नाश जावंक सोडिना. तो तुमी अविश्वासी जाल्यार हांव विश्वासी रावतलो म्हणून देवान सांगलां. हांव तुमकां सोडून घालिना म्हणलां. आनी तशें आसतना आमी भिवची गरज ना. रोशन डिसोजा बेळमांडचो ह्युमॅनिटीचो ताजे आनी एक सवाल आसा. ते सवाल घालींक म्हणून सांगल्यार थोडे फावटी मनीस जल्मत आसतना भुरगीं आनी पुरा अपंग विद्रूप रितीर जल्मतात. आतां आमी पुना जिवंतपणांत फाती येता, जेजून आमकां सर्गींचें दार उक्तें केलां. तशें म्हणटा आसतना सगळ्या आमी सर्गींच्या राजांत जल्मत आसतना असो जाल्यार मनशांचो रूप कशें आसतलें अपंगाचें, ताजे उपरांत विद्रूप रितीन जल्मल्लीं कुटुंबाच्या मनशांक तांची वळख मेळटली की सर्गींच्या राजांत एकामेका. अशें आनी एक सवाल आसा ताजेंत मुखार. तेंकां लेगीत म्हूण सांगल्यार आमी सतमंता मागण्यांत कुडीचें जिवंतपण आसा म्हणून आमी फाती येता. आतां कुडीक, आमच्या संवसारी कुडीक तान, भूक आनी मुळाव्यो गरजो आसात, सकट नमुन्याचे आसात. पूण सर्गींच्या राजांत आमी जल्मत आसतना जेजून आमकां सांगल्या प्रमाणे माथेवाच्या 22व्या अध्यायांत आनी 30व्या वळींत सर्गींच्या राजांत मनीस थंयसर आंज्या बरी आसतले. आंज्यांक असली पर गरज ना, बेजीक निड्स नात. तशें जाल्यार थंय कुडीची गरज कितें?
म्हणून ताणें विचारलात एक 2 सवालां एक ह्या संवसारांत असले मनीस असल्या रुपांनी जल्मले थंयसर संपूर्ण पुन्हा जिवंतपणान तांची वळख मेळटली की या ती कशी आसतली थंय तशींच आसतली की आनी घरच्या मनशांक तांची वळख मेळटली की अशें म्हणून दुसरें काय म्हणून जाल्यार एका दोन आमी ते आंज बडीवां बरी आसता जाल्यार आमकां कुडीची गरज कित्याक अशें म्हणून सर्गींच्या राजाच्या सकट संगती आमकां देवान उगडापे करूंक ना आं थोड्यो संगती उगडापे केल्यात कोण म्हजो मोग करता गी ताका हांव ताचे थंयशी येवन रावता आनी ताका चड आनी चड उगडापें करता म्हणून ताणें सांगलां म्हाका ताका उगडापें करता नितळ मनाची बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देखून नितळ मनाच्यांक इल्लें चड कळीत आसता मेळ्या मनाच्यांक खोट्या मनाच्यांक इल्लें उणें कळीत आसता ओके एक गजाल दुसरें ह्या संवसारांत आसली कूड आमच्या खंडीचन कूड आनी ओत्मो बसून एक संगत जावन आमी जल्मता आमी सकट दोळे कान नाक तोंड हातपाय सामा आसा जाल्यार सामा आसा म्हणून सांगता थोडे फावटी ते सकट सामा आसल्यार मत सामा ना जाल्यार तो सामा आसा म्हणून सांगूंक जायना न्ही सामा आसा सांगूंक जायना थोड्यांक मेंदवाची वाडावळ जायना थोड्यांक खंयचेपणी इल्ले उण आसतात देखून संपूर्ण 100% सारको मनीस कोणी ना आमचे नॉर्मल सुमार 80% 85% कोणा सकट 100% नॉर्मल म्हणल्यार कोणी आसात घेवन गोतून आसले जाल्यार हांव तोल्याक पळोवन मान बागयता कोणी ना कोणी ना एक मतीचे उणेपण आसता थोड्यांक सकट सामा आसा जाल्यार म्हजे नाकशी सामाना म्हजे नाक सामाना आनी म्हळ्यार रिपेरी करनंत आसतात तशें आसतना थोडे दुसऱ्या वाटांनी प्लास्टीक सर्जरी करतात दुसऱ्या भागांची प्लास्टीक सर्जरी करतात कितले सोबीत असल्या की आपल्या जिवाची तृप्ती ना तशें आसतना केवल एक पाय ना हात ना म्हणल्या तक्षण तो मनीस अपंग म्हणून म्हणूंक जायना ताका स्पेशली एबल्ड म्हणून आमी आतां म्हणटा विशेष सक्तेचे मनीस म्हणून पूण सर्गींच्या राजाक आमकां संपूर्ण देव दिता गी आनी हात पाय सामा आसतात गी आमचे सायज केदें आसता आमचे वेट कशें आसता मातोरो जावन आसता गी भुरगो जावन आसता गी ते इल्लेशें आमकां 100% सांगूंक जायना पूण जेजूक पळयता आसतना सादानंद जाता जेजू जिवन जाल्या उपरांत कसो दिसलो तांकां ताच्या आपोसालांक ताच्या सिसांक वळख मेळोना न्ही एक दुसरेंच रूप आसलें मनीसच जावन आयलो तो मरी दिश्टी पडतना स्त्री जावनूच दिश्टी पडली कशी दिश्टी पडली मरी स्त्री जावन सोबीत एक स्त्री परजळीत स्त्री सुर्याक न्हेसलेली स्त्री तशें एक दुसरेंच रूप सर्गींचें दर्शन जावचें म्हणटना उजवाड भितर जावन भायर येवचो उजवाड तसलो उजवाडाच्यो कुडी देव आमकां आत्मीक कुडी दितलो आमी बुंत घालतना सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत पुनर्जिवनपणा विशयांत पुनर्जिवनपणाच्या कुडी विशयांत ताका विचारल्या सवालांक जापे दिता तो म्हणटा आमी एक घालतना एक गोवाचो कण घालता वयर येताना गोवाचो कोण येना एक जड येता न्ही एक आंकरी येता जड जाता कितें रोयता एक ल्हानसो पत्रा कुटक्या बरी आसलो कण पूण भायर येवची कूड दुसरीत तशें कितें रोयता आमी तें कुसता तें उरना पूण कितें वयर येता तें कुसना कितें आमी रोयता आतां मनशाच्या कुडी विशयान सांगतात कितें आमी रोयता तें कुसोन वेचें पूण कितें भायर येता तें अमर कितें आमी रोयता तें सैंबाचें कितें भायर येता कितें नवेपण येता तें सासणाचें इनकरप्टिबल इटर्नल आनी तें ताका कितें आमी रोयता ताका परजळ ना पूण कितें भायर येता त्या परजळीत महिमे बरीत ग्लोरियस अशें दुसरे रितीन तो जिवनपणाच्या कुडी विशयांत विवर्सिता पूण आमकां संपूर्ण समजचें जाल्यार जेजूक आमी पळय जेजू पुनर्जीवन जाल्लो कितें करतलो तो दारांत आपल्या वेळारी येवन रावतलो तरी ताका पडटना आपडूंक जातालें पळया हांव मेल्लें न्ही म्हाका हाड आनी मांस आसा कात आसा गाय पळया म्हजे हात पळया पांय पळया कडवळ पळया हांव तोच कंटिन्युटी आसा हिस्ट्री सेम कंटिन्युटी हिस्ट्री सेम आसा पूण आतां ताची सकत दुसरीच विशेष सकत तो आत्तां हांगा आसल्यार आतां थंय आसा 3-4 कडेन आसूंक साद आसा 1000 कडेन सांगूंक आसा सर्वव्यापी जावंक साद आसा तस जाल्यार कुडी देव आमकां दिता पाद्रे पियोच्या जिवितांत जिवंत आसतनाच एकच पटी 2-3 कडेन आसले थोडी गणितां मेळ्ळ्यात सांत आंतोन जाल्यार एकच पटी
दोन तीन कडे वय दोन कडे लिस्बनांत आणि इटलींत आसली गडीत आसात हा बाय लोकेशन म्हणटात मल्टी लोकेशन म्हणटात जिवंत आसतनाच आमकां जर तर ह्या कुडींत आसतना जर तर देव असली सकत दिता जाल्यार ताचेर विश्वास दवरल्यांक मेल्या उपरांत कितें दिवंक आसूं साद आसा तें आमी पळोवन विस्मीत पावचें देखून देव आमच्यो कुडी आमी रोयता कितें रोयता तें कुस्तां जावंक पुरो पूण जशें गोंयच्या एक मूठ माती घेवन देवान आदावंक रचलो आतां नव्या आदावंक देव ताच्याच मांडावळी प्रमाणे एक आत्मीक कूड दिता आनी ती ससनाच्या ससनाक मरणांतली तसली कूड दिता ताच्यो ह्यो संवसाराच्यो गरजो ताका नान जावं येत आंज बड्यांक खावची जेवची पिवची तसली गरज ना आमकां तसली गरज ना लैंगीक सक्तीची आसक्तांनी खंडीत गरज आसची ना कित्याक म्हळ्यार लैंगीक सकत आसची चड आनी चड संख्या उपजोवच्याक जनांग उरोवच्या खातीर तें गरज ना तें मरणान देखून तें गरज ना तरी पूण मनशाक कूड एक जाय कुडी मारिफात आमी वळखून घेता देखून ती आत्मीक कूड देव रोसून दिता ती सोम्याच्या कुडी बरीत आसतली ताका सोम्याच्या कुडीचें लक्षणां आसतली कित्याक आमकां ताच्या सारक्याच्या आनी स्वरुपाचेर रचलां देवान आमकां ताच्या सारक्याच्या आनी स्वरुपाचेर रचलां देव आमच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जाला आमी ताच्या सैमाची जावच्याक ताच्या सैमाची जावच्याक तशें आसतना ताच्या केसडीत आमकां कितें सांगूंक जाता तो ल्हान जावन ल्हान भुरगो जाल्यार ल्हान जावनूच सर्गींच्या राजांत आसतलो गी तें सोम्या कडेन आमी विचारीचंय स्वामी कितें आमकां सांगता हांवें चिंतच्या प्रमाणे एक मनीस संपूर्णकाय केदाळा जोडता सादारण ती संपूर्णकाय ताच्या थंय आसताली भुरग्याची संपूर्णकाय जावंक पुरो ह्या वडांची संपूर्णकाय जावंक पुरो तें देवाक सोडलें तो कसो दिश्टीक पडाचे ताच्या भाव भयणीक तो खंडीत तांकां वळखूंक जातालेंच कित्याक म्हळ्यार आमकां पळोवनूच समजूं दोळ्यांक दिसनातली वळखतात गी आपणातली वळखतात गी वळखतात न्ही गी ताळ्यार वळखतात थोडी स्पर्शान वळखतात थोड्यांक खंयचेय भाग समान आहा जाल्यार मुवमेंटाच्या आवाजान या परमळान वळखतात देखून वळखूंक खंडीत जातालेंच आत्मीक संगतींक चड जाणवाय निमाणे सवाल हे रीना आंजेलोर हाणें विचारलें ಮಾತೆವಾಚ ವಾಂಜಲಾಂತ 24 ಅಧ್ಯಾಯ 34 ಓಳು तांतू जेजू अशें म्हणटा काले म्हण सांगल्यार सर्ग आनी संवसार भुमी अळवत सरत तरी पूण म्हजी उतरां सरची नात म्हणून सवाल काले म्हण सांगल्यार संवसार हो खंय एका दोळा सोरोंकी पुरो पूण सर्ग सरता गी सर्ग सरता जाल्यार मागीर देवान खंयचे कडेन आसचें सर्गीना देविना म्हणून देखून ह्या उतरांचो अर्थ कसो आमी समजोवचें गी म्हणून सर्ग सरता गी म्हणून सांत पेद्रून एक बरयल्लें आसा सांत पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत सोमयाचो दीस तिसऱ्या अध्यायांत आसा सोमयाचो दीस सोर बरी येतलो तवळ आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसळून पडटली सर्ग म्हणलो शब्द वापरून आकाश मंडळ थोड्या भाशेंत सर्ग आनी आकाश स्काय ते पळय शब्द एकच शब्द वापरतात आकाश मंडळ कठीण आवाजान कोसळून पडटली मूळ तत्वां उज्यान कोडोवन वेतली पृथ्वी आनी तेचे वयर आसलेल्यो सर्व वस्तू लासून भस्म जातल्यो सगळी सृश्टी हे परी नाश जावन वसोवंक आसा जाल्ल्यान कितली भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जिवंक फावो सोमेच्या दिसाक राखून रावा म्हणून म्हळ्यार ह्या संसर्ग आनी पृथ्वी ती तात्कालीक जें कितें येता तें शाश्वत ससनाचें देखून ह्या संवसाराच्या वस्तूंक आमी लोबदोन रावचें न्हय पूण जेजूचें उतरां ससणें देवाचें उतर ससनाक बाळटा म्हणटा पवित्र पुस्तक वेरबुम दोमिनी मानेंत इन एटर्नो तशें आसतना देवाचें उतर ससनाक बाळटा आनी तें ससनाक बाळचें उतर आमकां जेजू क्रिस्त देवाचो शब्द ससनाक बाळटा आनी तशें जाल्यार तो मात्र आमच्या जिविताक अर्थ दिता ह्या संवसाराची वस्तू पयशे आस्तबदीक खली दौलत आसल्यार धनदिरवें आसल्यार तें नासतना आमी सोडून वचत जायना आमी येताना खाली हातांनी वेता खाली हातांनी येता वेता
तरी पूण हे सकड ही पृथ्वी नाश जावन येताली गी कोडोन येताली गी वय सांपेद्र म्हणटा ती कोडोन नासता न्हू येताली म्हणून हा आनी नवी पृथ्वी नवो आकाश सांजुआंच्या उगडापणांत आसा निमाण्या अध्यायांत भोव सोबीत उतरां म्हाका बारीच खुशी जावची केदाळ ती वाचूंक हा हा 21 निमाण्या अध्यायान न्ही 21व्या अध्यायांत ते दुआ हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली आकाश परतून हा पयलो असो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली दर्योय नाश जाल्लो आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें होरेता मेळोंक वेचें होकले बरी नेटोवन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातांव देंवोन येतलें होकले बरी हा नवें जेरुजलेम आमी पवित्र सभेक नवें जेरुजलेम म्हणटा वा सर्गींचें राज म्हणटा मैमेवोन पवित्र सभेक ओके आनी तशें आसतना हा. देव सकड आतां हांव सगळें नवें करतां आतां हांव सकड नव्यान रचतां नवें करतां बदलितां ट्रान्सफॉर्म करतां हा अशें म्हणून देव सांगता जाल्ल्यान हम्म. बऱ्यो संगती त्यो बदलिता जशें जेजू बदललो रुपांतर जालो वय या तो जिवन जाल्या उपरांत तो पुनर्जिवन जाता नवीच रीत आपणावन आयलो तशें ह्या संवसाराचे वस्तू ट्रान्सफॉर्म करची बदलूंची परिवर्तन करची तांक देवाक आसा हे सकड येदे देव बऱ्यो कलाकृती पुरो नाश करतलो गी देव हांव पातयेना देव नाश करतलो गी म्हणून ताच्या बदलाक ताका एक नवें रूप दिवंक आसा ओके ताका एक नवें रूप दिवंक ताका सकड साध्य आसा जाल्ल्यान सकड एक रूप खंडीत नाश जातालें तांचें तें बदलावण कर आनी एक रूप देव ताका दितलो म्हणून म्हजी पातयेणी तीच पातयेणी पवित्र पुस्तक सांगता संपूर्ण सकड सांगूंक वैज्ञानीक तरान आमकां खंडीत साथ दिना कित्याक म्हळ्यार हे दैवीक सतां वैज्ञानीक बूक न्ही बायबल वय वय एक देवाच्या मांडावळी प्रमाणे विसून सांगचो मांडावळ कितें म्हणून सांगचो बूक जाल्ल्यान कितलें आमकां समजोवंक जाता तें समजोवंक बावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवंक आमी समजो जाय तितलेंच म्हाका जाणो तुमी विचारली थोडी सवालां विक्षकांनी बावार्थाक लक्ती जाल्ली आनी सडाव जावन ही सवालां मस्त मनशां थंय आसतात आनी आयच्या दिसा गवळी बापांनी आमच्या सांगात आसून ह्या सवालांक आमकां सूक्त आनी समजोण्यादायक जबाबी दिल्यात पवित्र सभेंत आस्त बदीक आसलेलें कित्या खातीर आसता कशें तें उपयोग करी येता दान धर्म करता आसतना आमी नांवां उसारल्यारी आनी सांगल्यारी जेजूच्या शिकवणेक आमी कशें विरोध बसना ह्या विशयांत आनी सांगात आस आमकां केदाळे दोश्टी सवालां जावन आसात मेल्या उपरांत आमी कशीं आसता अशें जाल्यार संगती विशयांत आनी हे सबार संगती आमकां आज भोव अपुर्बायेन समजोवचे बरें सरळ रितीन आमच्या गवळी बापांनी आमकां आज सांगल्यात ह्या संवाद कार्यक्रमांत तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव आमच्या गवळी बापांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं थँक्यू तुमकां कोणाकी ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत ह्या बावार्थाक संबंध जाल्ल्या संगती विशयांत कसली सवाल आसा जाल्यार तुमी दया करून विचारात आनी मुखल्या अंक्यांनी जबाब दिवंक आमी प्रयत्न करतले हांव वॉट्सॅपार तुमी सवालां धाडची तर 9449821580 आनी तशेंच ईमेला मुखांतर तुमी सवाल विचारचे जाल्यार ईमेल आयडी आसा onilds@gmail.com परत हे फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां सगळ्यांकी देव बरें करूं समट आणि सावाला
सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार संसार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.